माझें नांव रामकृष्ण नायक आणि फाटीची चवथ जाली पळय तेन्ना आरडीएक्सान डेकोरेशनाच्यो स्पर्धा ऑर्गनायज केल्ली. त्या हितून म्हाज्या भावाक म्हणजे गौरांग नायक ताका फर्स्ट प्रायज मेळिल्लो आसा आणि बरें डेकोरेशन केल्लें आणि इको फ्रेंडली डेकोरेशन आसलें तें. चुट्टां मागीर माडाचें पळय कितें कितें आसा म्हणजे जशें कितें नाल मागीर चुट्टां मागीर सोण्णां कातो बी हेच्या पासून तेणें डेकोरेशन केल्लें आणि आयज ताका आरडीएक्सान ऑर्गनायज केल्ल्या डेकोरेशन स्पर्धेक फर्स्ट प्रायज मेळिल्लो आसा. हांव आरडीएक्साकूय थँक्यू म्हणटा. माझे नाव मच्छिंद्रनाथ जगन्नाथ परब. हांव राम परब फॅमिलीचो एक सदस्य. आमी ह्या चवथीक 2022 आरडीएक्स गोवा यांच्या गणेश कॉम्पिटिशन आमी भाग घेतलेलो. सो आमकां आरडीएक्स गोवाच्या हितून आमकां सेकंड प्रायज मेळ्ळें. आमी हे गणपती इको फ्रेंडली अष्टविनायक देखाव असो केल्लो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगपाचें म्हटल्यार आमकां रानांतले जे वस्तू लागता ते आमी सगळे एकत्र घालून लायलेले. फॉर एक्झाम्पल पत्रावळी बांबूचे पर आमी भेल्ल्या माड्याचे ते सुकलेले म्हणटा पळय फळां बीन ते सगळे यूज करून आमी ते सगळे इको फ्रेंडली अशें दाखोवन आमी एक बरें अशें देखाव दाखोवपाचो एक प्रयत्न केल्लो. तेतून आमकां सेकंड प्रायज आरडीएक्स गोवा तेतून आमकां सेकंड प्रायज मेळ्ळें. तेंचे हांव आभार मानता. हांव ओंकार खेतुरे वास्कोसून. आमी एज अ खेतुरे ब्रदर्स इको फ्रेंडली मकर कंटेस्टान पार्टिसिपेट केल्ले आनी हांवें फूल इको फ्रेंडली न्यूजपेपर्स वडाचे जे रूट्स आसात ते मागीर उदकाचे हे करून पेपराचे सगळे चवथी खातीर डेकोरेशन केल्ले आनी आमकां आरडीएक्स कॉम्पिटिशनान ऑल गोवा थर्ड प्रायज मेळ्ळें. हांव संगम केरकार कुंकलीम मार्दोळ गोवा. ह्या वर्सा आरडीएक्स गोवान कॉम्पिटिशन दवरलेलें इको फ्रेंडली. इन दॅट हांव पार्टिसिपंट जाल्लो आनी हांवें फूल न्यूजपेपराचें हें केल्लें डेकोरेशन इको फूल. इन दॅट म्हाका फोर्थ प्रायज मेळ्ळें. म्हजें नांव निलिशा दिलेश नायक. हांव नेरूलचे. हांवें ऑल गोवा आरडीएक्स ऑल गोवा गणेश कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेतिल्लो. सो आमकां डेकोरेशनाक प्रायज मेळिल्लो आसा. आमी दोण्याचो गणपती केल्लो. सो आमी फूल फॅमिली जॉयंट फॅमिली सगळ्या जाणांनी मेळून केल्लो. सो आमकां प्रायज मेळिल्लो. हांव अभिजीत कुंकळेकर कुंकळे रावता. कुंकळे मार्दोळ हांगा रावता आनी वार्षिक पद्दती प्रमाणे गणेश चतुर्थीच्या निमतान हांव इको फ्रेंडली हे कॉन्सेप्ट धरून डेकोरेशन करता आनी ह्या फावट हांवें इको फ्रेंडली ह्या आदाराचेर माडाच्या चुट्टा पासून तशेंच माडयेच्या चुट्टा पासून जावं केळीच्या खोल्या पासून सुक्या खोल्या पासून हांवें एक गणपतीची मुर्ती तयार केल्ली. तशीच साका पासून हांवें सिलिंगाक एक डेकोरेशन केल्लें आनी हें करपाक म्हाका एक म्हयनोभराचो कालावधी लागलेलो. तशेंच हातून आमच्या घरान खुबसो लोक येवन हे डेकोरेशन पळोवन गेले आनी आरडीएक्स गोवाक हांव एक आमकां एक माची दिता जे जाग्यार आमची जी कला आसा ती लोकां मदीं पावयता तेन्ना तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी हिणी आरडीएक्सान अशेंच एक इको फ्रेंडली जावं कसले कॉन्सेप्ट अशें घेवन अशेंच फंक्शन कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करची आनी अशें एक यंग युथाक अशें एक माची दिवची जेंची कला आसा ती लोकां मेरेन पावोवपाची. हांव धन्यवाद म्हणटा तांकां. म्हाजें नांव दत्तराज तारी आनी हांव चिंचोळ्यान रावतालो. सो आतां तेंच्यांनी आरडीएक्सान एक कॉम्पिटिशन दवरलेलें गणपतीचें इको फ्रेंडली डेकोरेशन. तितून आमी भाग घेतलेले. सो तितून आतां आमकां कॉन्सुलेशन प्रायज मेळ्ळा थर्ड. सो हांव तांकां थँक्यू म्हणटा हे अशी कॉम्पिटिशनां दवरता म्हणून. तितून कितें आसा की आमकांय उमेद येता की कितें इको फ्रेंडली डेकोरेशन करचें म्हणून. सो हांव तांकां बरें थँक्यू म्हणटा की अशीच कॉम्पिटिशनां दवरची. सो आमी फुडें आनी कितें बरी बरी करपाक डेकोरेशन ट्राय करतले. थँक्यू. हांव शायना बांदोडकर. हांव पिलेन रावता आनी आमी ह्या वर्सा चवथीच्या डेकोरेशनाक खातीर पत्रावळी आनी पेपर कपां यूज करून डेकोरेशन घेतलें. आमी पेपर कपांचे अशे सर्कल्स केल्ले गणपती केल्ले आनी शिवा केल्लो. तशेंच सगळ्याक पत्रावळी लावन डेकोरेशन केल्लें. आमी आरडीएक्साक
पार्टिसिपेट RDXान कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलें तितून पार्टिसिपेट केल्लो आनी आमकां 4th कॉन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळें. हांव रोहन कलंगूटकर उलयतां. RDXान हांगा इको फ्रेंडली म्हणून कॉम्पिटिशन केल्लें चवथी खातीर. इको फ्रेंडली चुट्टांचे डेकोरेशन केल्लें, तेतून आमकां कॉन्सोलेशन प्रायज मेळ्ळो आहा. हांव RDXाचे थँक्यू म्हणटा की आमकां एक हे ऑपॉर्च्युनिटी करपाक मेळ्ळी म्हणून दिली म्हणून.